नमस्कार, गोवा मिड डे अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान। पगार घालूना म्हूण कामगार ठेकेदारांचे वाजले, मोटार फातरायली। मोटरींतल्या कामगारांचेर फातर बसून तकली फुटली। ओल्ड गोवा बायपासार गजाल। पगार पडूना म्हूण कामगारांनी ठेकेदाराक बायपासावेल्या पेट्रोल पंपा कडेन आडायलो, थंय वाजले। थंयच राविल्ल्या एका कामगारान फातर मारला म्हूण ठेकेदारान ताचेर हात घालो। पुलिसांनी दोगांक वळखले। पगार पडना म्हूण कॉन्ट्रॅक्टराक फातरायलो। मोहम्मद समीर म्हणटा त्या ठेकेदारान आपल्या 2 कामगारांक पगार घालूंक नाशिल्लो। त्या दोगांनी ताका ओल्ड गोवा बायपासावेल्या पेट्रोल पंपा लागसार आडायलो। थंय तांचे वाजले। थंयचो आनीक एकलो कामगार मदीं पडलो। एकल्यान मोटारीर फातर मारलो। मोटारीचो ग्लास फुटून भितर बशिल्ल्या एका कामगाराची तकली फुटली। ठेकेदारा बरोबर झगडपी कामगारांनी फुज्ज्यो मारल्यो। मदीं पडिल्ल्या कामगारानूच फातर मारला म्हूण ठेकेदाराचे हातगाईचेर पावले। उसने पैसा नहीं दिया लेबर का, उसने जोड़ दिया गाड़ी का। आप उधर बात करो। उसके बाद ये पैसा नहीं दे रहा है, बोलता है नहीं दूंगा, जो करना करो। वो दूसरा लेबर ने नहीं को रोकने को किया, भाई पैसा दे दो, प्राइवेट कंपनी को आना पड़ेगा ना, हम लोग काम लगाया है, पैसा दे दो। इसने बोला नहीं देगा, करना ही पड़ेगा। फिर अगले ने वो कहा किया, नहीं को रोकने को किया, अगले ने पत्थर मार दिया, मेरे को पकड़ रहा है। ठेकेदार म्हणतात 2 दीस बैंक बंद आशिल्ल्यान पैसे घालूंक पावलो ना। जो 2 लेबर काम किया था 6 दिन, उसको बोला शनिवार को बैंक बंद था, तो मेरे चेक दिया। मैं बोला भाई आज देता, आज बात करके आया उधर से, जो उसको लगाया था ना, बात करके भाई आज शाम को पैसा देता है, ठीक है बोला। बाद में जाके काज इधर मिला मेरे को, रुको रुको बोला, हम लेने के काम पर 11 बजे इतने पत्थर मारा और कुछ बात नहीं हुआ। नहीं सर, झूठ बोल रहे हैं। वो लोग भी आए हैं, पैसा जो जिसका है ना, वो लोग भी आए हैं पैसा लेने के लिए। हाँ, उनका ही बात करा ना, वो लोग पैसा लेने के लिए आए हैं, इसने नहीं दिया तो वो लोग पत्थर मार के भाग गए। मेरे पत्थर मारना फिर देख, झूठ नहीं बोलने का। बोला ना भाग, दारू पे पत्थर मारता है। सुबह झूठ नहीं बोलने का। हाँ, सुबह से झूठ नहीं बोलता है, दारू पे ये करता है। गरीब का पैसा मैं तेरे पहचानता ही नहीं ना, तू है कौन मेरे को? हाँ, पत्थर मारता गाड़ी पे। आपको पता तो नहीं, आपको क्यों पत्थर मारेगा? ओल्ड गोवा पुलिसेन ठेकेदार आनी कामगार दोगांकूय उखल्ले। जखमीक हॉस्पिटलांत व्हेला। स्टुडंटा खातीर अमर पाटील। रेंव, खडी, चिऱ्या सारकेल्या मायनर मिनरलांची हेर राज्यांतल्यान आयात करूंक बल्क परमीट दिवंक खण खातें तयार। सोमारसावन बल्क परमिटां दिवंक सुरू। दरेक गाडये खातीर ऑनलायन परमीट घेवपाची प्रक्रिया कटकटीची जाता म्हूण वाहतूकदारांनी बल्क परमिटा खातीर येरादारी खात्याक विनवणी केल्ली। सोमारसावन ऑनलायन बल्क परमिटां सुरू जाली तरी 14 ऑक्टोबर मेरेन ऑफलायन परमिटाय दितले। 15 सावन फक्त ऑनलायन। सरकारी जमनींचो समाजाक उपयोग जावंक जाय, अतिक्रमणां करून विकूंक न्ही, मुख्यमंत्री उलयलो। कांय लोक सरकारी जमनींचेर घरां बांदतात, तीच सुवात काडून भायल्यांक विकतात। सरकारान रस्त्याक सुवात घेतले उपरांत थंय घरां बांदप आनी मागीर आंदोलनां। कस्टोडियन प्रॉपर्टीत ह्या फुडें बेकायदेशीर घरां बांदल्यार खंय मोडून वडयतले। एक डॉक्युमेंटाचेर आमी एग्री जाल्या, बट विदाउट डॉक्युमेंट जर आता कोणी घर बांदता आसत जाल्यार ते डेमॉलिश जातले, परत आमदारा कडेन वचूं नाका। हांवें स्पश्ट सांगता, कित्याक तर हांवें पळयला कायदो येयल्या उपरांत खूब जाणांनी कस्टोडियन प्रॉपर्टी एनक्रोच करपाक सुरवात केली आहा, जाच्या कडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना, एनक्रोच करून दुसऱ्याक विकपाची ही प्रवृत्ती पळोवपाक लागलेली आहा। रस्तो करपाक सरकारान जमीन विकत घेतल्या, ताचेर वचून घरां बांदल्या, खबर आसतनाय बी, आनी मागीर रस्त्यार येवप आनी आमची घरां मोडली म्हणप, हो प्रकार खूब जाणां कडेन आसा। त्या खातीर हांवें पयलींच शिटकावणी दिल्या, कारण अशा पद्दतीन एनक्रोच करप योग्य न्ही। आमकां म्हज्या गांवांतल्या फ्युचर जनरेशना खातीर कुठलीच भुरगीं आसा, आमकां फ्युचर जनरेशना खातीर आसलेल्यो जमनी सांबाळून दवरपाक जाय। कोण तरी हांगासर भायरसून येतलो आनी आमकां आत्ताच्या अल्पशे कितें तरी पयशे मेळटा म्हणून ताका आमी घर बांदून विकतले, हें चलचें ना। कांय गोंयभर हांव पळयता, सरकारी जमनीत बारीकशें घर बांदप आनी कोण तरी तो भायरसून येयला जाल्यार ताका तें विकप, ही वायट प्रवृत्ती आसा। गांवांतली सरकारी जमीन आसत, प्रभुत्वाची जमीन आसत जाल्यार ताचो उपयोग त्या गांवकारांक जावपाक जाय, गांवांतल्या फुडल्या जनरेशनाक जावपाक जाय, गांवांतल्या विविध प्रकल्पां खातीर जावपाक जाय। तुयें सीएचसींतलो वाळपयचो स्टाफ खंय वेळे आदींच पळटा, असले प्रकार बंद करूंक बायोमेट्रीक सिस्टम बसोवची म्हूण मंत्री विश्वजिताचें फर्मान। मंत्री तुमच्या दारी मोहिमेत आरोग्य मंत्री विश्वजीत पेडण्यां वचून लोकांचे इश्यू आयकून आयलो।
शेतकारांक त्रास जावंक जायना अशे तरेन काम करात म्हूण मंत्र्यान खंय रानां खात्याक सांगलां. तुया हॉस्पिटलान सर न्ही चडशे वाळपयच्यान स्टाफ आसता सर, तांकां वचपा खातीर टायम जाता म्हणून ते बेगीनच वयतात आनी मॅडम आसा, डॉक्टर आसा, डॉक्टराक खबर आसा. सर आतां सर सांगतात पण ते दिसा आमी गेले. I am telling in front of media, anyone leaves before that, you put that biometric system. Even if somebody, even here you put biometric, what is the problem to put biometric? They can't put doctor biometric. सर डॉक्टर येता माझं मतदारसंघाचं कोण असलो आणि नसलो तर काय फरक पडणार. तुझी जबाबदारी आहे. युअर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्युन्सी. यू डोंट गेट अप इन द मिडल ओनली अँड से दे गो एट दिस टाइम. अरे हाऊ कॅन दे गो, दे गेटिंग सॅलरी. यू इश्यू देम अ शो कॉज नोटीस. आणि आय एम स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक बी दिला की लोकां बरोबर को एक्झिस्ट जावपाची गरज आहे. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तुम्ही पळयलें आसतलें की हांव जेन्नाच्यान फॉरेस्ट मिनिस्टर जाला कोणाक अडचण बिडचण चडशें येना. कोणाच्या वाटेन वचपाचें ना म्हणून हांवें व्हेरी क्लियर आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा की न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय खात्याचेर बेजार. सोलर फेरी बोट लॉन्च करूंक आमंत्रण दिलां खरें, मात 13 ऑक्टोबराचे हे कार्यावळीक आपली मान्यताय घेवना. सल्लोय घेवंक ना म्हूण मंत्री सांगता. फेरी बोटीचो इश्यू जाल्यार मंत्री जाय. निर्णय प्रक्रियेत आपूण नाका काय म्हूण प्रस्न. तेरेखोल फेरी बोट भरकटली ते खंय व्हडल्यांनी चवकशी करतात. I have not received the written investigation. I may be a guest. I am not the host of this. So, जे डिपार्टमेंटाचे काम आसात, he must be given some extraordinary powers by the administration, the government. So I will really have to find out. डिपार्टमेंटान इंटरफियरन्स जालो न्हू. No, he is also आमचो जो कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसता, तोच आमचो ह्या डिपार्टमेंटाचो कॅप्टन आहा. नाही, मला आय विल हॅव टू रियली फाइंड आउट वेदर आय एम आन्सरेबल टू द फेलियर्स ऑफ रिवर नॅव्हिगेशन and the ferry boats when it is in the middle of sea. जावं बाकीचे कितें गोष्टी प्रॉब्लेम जाता तेन्ना तुमी जबाबदार. प्रॉब्लेम आसात आनी जेन्ना सक्सेस येता तेन्ना इट इज अ पार्ट ऑफ कॅप्टन अँड कॅप्टन मे बी गिवन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स टू डिक्लेअर अँड डिसाइड अबाउट ऑल दीस थिंग्स. तुमी सीएमा कडेन बी व्हरतले हो विशय, ताका इन्फॉर्म करतले. डेफिनेटली CM should also realize this. So when I am a host, I am treated as a guest in my own department. तुम्ही कन्सल्टूच करू ना फंक्शन प्लॅन. ना, फंक्शन प्लॅन करता आसतना केलें ना. तेरेखोल फेरीची चवकशी करपाक लायल्या. ती गजाल खंय व्हडली सिरियस न्ही. तेरेखोल हांवें इन्क्वायरी मागलेली आसा. दे वील कम आउट विथ दॅट. वी आर टेकिंग ऑल दॅट केअर. इट इज नॉट हॅपनिंग एवरी नाव अँड दॅन. आफ्टर उदकान बंद आसा जर जाय जाल्यार इमिडिएटली देर आर इक्विपमेंट्स टू गेट देम ऑन दी शोर. इमिडिएटली वी प्रोवायड देम दी असिस्टन्स. आतां उदकान असले न्ही, समुद्र जेन्ना खवळलेलो आसता तेन्ना आमची दिशाहीन जावन वता तेन्ना आमी हाडनात. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. फिफा अंडर-17 बायलांच्या फुटबॉल वर्ल्ड कपाचो किक ऑफ सुवाळो ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार दबाज्यान जालो. मुख्यमंत्री म्हणटा जागतीक दर्जाची सर्त गोंयांत जाता ही मोठी गजाल. खेळा मंत्री म्हणटा फुटबॉल गोंयकारांच्या रक्तांत. सर्तीच्यो 16 गेमी गोंयांत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार. बाकीच्यो गेमी नवी मुंबय आनी भुवनेश्वर. फुडल्या जावपी 15 दिसां खातीर आमी सगळ्यांनी आतां किक ऑफ सेरेमनी जो जावन येलो त्या खातीर परत एकदा अभिनंदन करता स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आनी मिनिस्टर गोविंद गावडे हाच्या पुराय टिमीचे. आनी आयच्यान सुरू जावपी ह्या अंडर-17 फिफा फुटबॉल क्लबाक टिमी खातीर परत एकदा म्हणजे आयज पर्यंत जगाच्या वेगवेगळ्या देशांनी जावपी ही फिफा गेम आमच्या गोंयांत जाता. हे गोंयकारांचे भाग्य आसा. ही मॅच आमकां पळोवपाक मेळटली हे आमचे सगळ्यांचे भाग्य आसा. गोंयकारांच्या नसा नसान, गोंयकारांच्या श्वासा श्वासान फुटबॉल आसा. आणि म्हणूनच गोंय राज्याचो फुटबॉल हो फक्त एक खेळ न्ही तर एक ते दायज जावन आसा. आणि म्हणूनच गोंय राज्यान ह्या खेळाक आमच्या राज्याचो खेळाचो दर्जो दिल्लो आसा. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
प्रत्येक तालुक्यात रेव्हेन्यू भवन बांदपाचे उतर मंत्री बाबुशान दिला. मंत्री तुमच्या दारी मोहिमेत बाबूश फोण्या पावलो. आमदार मंत्री रवी कडेन उलोवन गरज आसा तश्यो कांय सरकारी कचेऱ्यो खंय मामलेदार बिल्डिंगेत शिफ्ट करतले. बाबूश खाणेपारा गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटातूय वचून आयलो. कोयरा विल्याची ताक वाडोवन दिता म्हण बाबूश उतर दिवन आयलो. So what do you observe, sir? We have seen the difficulties basically as far as the offices are concerned. The offices are very cramped. There is a lack of space. So we are trying to shift some offices. And especially Mamladar, I think they are based on the third floor. So we are trying to get them on the first floor for the convenience of the public. We want to have a revenue govern in all the talukas. बाबूश खाणेपारा कोयराविल्याच्या प्लांटार वचून आयलो. प्लांटाची तांक वाडोवन दिता म्हण उतर दिवन आयला. सध्या फोणेचो 5 टन कोयर खंय साळगांव प्लांटार वता. गार्बेज त्यांची कॅपॅसिटी आहा म्हणल्यार 6.5 टन per day wet garbage is concerned. So out of that what they are treating is around 1.5 ton. Now there is a proposal which is and the rest is going to our Saligam plant. That was a stopgap system. Now they are increasing that they'll get approved. Factory also there for 10 ton and which will be annexed for another 10 ton in future. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. हांव घडये पयलोच राज्यपाल जो गोंयच्या दरेका गांवांनी पावला. लोकांच्यो कागाळी हांव घडये पयलोच राज्यपाल जो गोंयच्या दरेका गांवांनी पावला. लोकांच्यो कागाळी आयकल्यात. हांव आमदारांक तांच्या वाठारांतल्यो समस्या सांगूंक शकता म्हूण राज्यपाल उलयलो. राज्यपालाची सद्याक संपूर्ण गोंय यात्रा चल्ल्या. राज्यपाल सोमारा सांत आंद्रे पावलो. ऑक्टोबरांत खंय ताची यात्रा पुराय जाता. I'm very happy to inform you that during the last 75 years of our freedom, of course in Goa and in 61, during these 75 years, I can claim that I am the only governor who completed the visit of all the villages, all the areas and interacted with the people. 2 days back, one person has written in one of the dailies that he is traveling always, what is the use of it and other things. I am not going to reply to that. But one thing I would like to say, to meet the people, I am getting more and more equipped with the spirit of the people, support of the people. I can tell your MLA what are the problems because in that area that problem is there. I can tell the Chief Minister, I can tell to the Prime Minister what are the problems of the people. गोंयांत रस्तो अपघातांनी दिसाक एकलो सोंपता. हाचेर दरेकल्यान विचार करचो म्हूण येरादारी मंत्री माविन उलयलो. पर्वरी हॉटेल मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटात येरादारी खात्याचो 11वो राज्य रस्तो सुरक्षा सप्ताह लॉन्च जालो. सरकार खंय डार्क स्पॉटाचेर काम करता. पर्यटन मंत्री म्हणटा फक्त एक सेफ्टी वीक करून फायदो ना. येरादारी शिस्त वर्सभर पाळूंक जाय. Almost every day there is a death on the roads of Goa. What are the reasons? One has to analyze. Overspeeding is one of them. Adventurism by our youth, by recklessly being issued licenses is another reason. Tourists not following the rules on the roads is another reason. And perhaps one of the biggest reason as I analyze is drunken driving. There are certain dark spots. They have already been identified by my department. That is our job, we identify. Thereafter it was implementation, remove those dark spots, the accidents are prone to another department, it's PWD. I will be talking with my counterpart and in fact I have told them the next Road Safety Council, which I am the chairman, will invite all the ministers as well. So that action is taken from the top. This road safety awareness week comes in place. I at least feel I would request Marvin to have this throughout the year. There shouldn't be awareness. This whole week should be the whole year. And in the whole year, certain RTO inspectors should be given delegated responsibilities
to ensure that they are creating awareness, they are ensuring that they are monitoring things, they are supporting the systems. Challan is one part. गोवा फॉरवर्डाचो फायर ब्रँड मुखेली आमदार विजयान पेडण्या बेकायदेशीर कसिनो एक्सपोज केला. तो व्हिडिओच ट्वीट करून मेकळो. सरकाराच्या आशिर्वादान कसिनो चल्ला म्हूण विजयाचो आरोप. प्रुडंटान ग्राउंड झिरो रिपोर्ट केलो. थंयच्या एका कामगारान कसिनो चलतालो म्हूण मान्य केला. सकयल रेस्टॉरंट आनी वयर खंय कसिनो. खासा रिपोर्ट. जो एक बेलीज नावाचो एक इल्लिगल कजिनो पेडण्या फंक्शन जाता थंय लोक गॅमलिंग करतात म्हणजे तोंडां दिसता आनी हें चालूच आहा म्हणून. इतलेंच न्ही आमकां वी हॅव रिपोर्ट्स दॅट इल्लिगल सच स्लॉट मशीन्स आर मशरुमींग एवरीवेर. इल्लिगल गॅमलिंग इज गोईंग ऑन. सो दीस इज सर्टनली हॅपनिंग विथ प्रोटेक्शन ऑफ पुलीस आनी कोणाक तरी हो हफ्तो वता. आमकां इन्फॉर्मेशन आहा त्या भशेन रुलींग पार्टीचें हाका प्रोटेक्शन आहा आनी हें गोंयभर चालू आहा. हांव पुलिसे कडेन मागता हे DG आनी IG आनी इन्वेस्टिगेट करचें. आमी आतां व्हिडिओ दाखयलो, हो व्हिडिओ तुमचे कडेन कसो ना, तुमी कितें करता ताजेर? काय वयल्यान दडपण आहा? हांव आसा तोरशेत हांगा आसा आनी तुमी जस्ट फाटल्यान DED कॉलेज आसा थंयसर फाटल्यान जे आसा थंय जे कॅसिनोचे जे व्हिडिओ व्हायरल जायत आसा आनी थंयसर आमी पावले आनी ग्राउंड झिरो रिपोर्ट दिवपा खातीर हांगा पावले आनी हांगा जस्ट थंयसर एक वर्कर असलो तेका आमी जस्ट विचारले ऊपर चल रहा था. अरे नहीं चल रहा है, वो बंद हो गया कब का. मतलब चल रहा था पहला, अभी चल रहा है, अभी कुछ आ रहा नहीं तो बंद नहीं किया, कब का बंद हो गया ऐसा लोग. कावेलसीचो एकलो पार्टनर आनी दुसरो खंय विरनोडचो. बॉर्डरीर आशिल्ल्यान महाराष्ट्राचे लोक ह्या कसिनोचेर येतात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. सत्तरीच्या गांवगिऱ्या वाठारांतले रस्ते जाग्यार घालपा खातीर काम जातलें. फायल फायनान्सा खातीर उरल्या जाल्यार ताच्योय पाठपुरावो करता म्हूण PWD मंत्री काब्राल उलयला. मंत्री तुमच्या दारी कार्यावळींत काब्राल सत्तरीत पर्या पावलो. थंय लोकांनी रस्ते आनी मुळाव्या साधन सुविधांचे इश्यू मंत्र्या मुखार काडले. इंटरनल रोड दोन तीन गोष्टी असतात. आम्ही पहिले त्यांना आम्ही फोटोज पहिले हांव ते कशें करता जावन म्हणजे एक दोन बसतलो फोटोज काडटा पेक्षा मी पळयतलो हे फायली चडशे एस्टिमेट करून धाडले अशें तेणी सांगला. म्हाजे कडेन उरचें ना कशें तरी उरल्या जाल्यार सांगलें धाड. फायनान्शियल एप्रुवला उरला जाल्यार वी वील फॉलोअप विथ ऑनरेबल MLA आनी ऑनरेबल मिनिस्टर किशोर कुमार हांचे सगळे उरला जाल्यार आमी फॉलोअप करून आमी सीएमाक आमचे रिपोर्ट हो दितलो की फायनान्शियल फायली उरला तो क्लियर करून दिवपाक वील फॉलोअप. पयले फावटी जाला खंयच्या सरकारान हें केन्नाच केल्लें ना. पयले फावटी मिनिस्टर आमच्या दारी आयल्या. इतलो टायम सकाळच्यान सवायकाच्यान हांगा बसल्या ते आनी प्रत्येकाचे हें तांणी पंचायत वायज प्रत्येक वॉर्ड वायज पेशंटली सगळे बरोवन घेतल्या आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन तांची काम करपाची पद्दत आसा जे आमचे इश्यूज आसा एटलीस्ट आय कॅन फोरसी की जाता तितले बेगीन जातले. मेजर जी कामां आसा फॉर न्यू वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी नवी पायपलायन हे ते ताका मातसो टायम लागतलो लोकांकूय खबर आसा. बट तो प्रोसेस पसून ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. तांणी इन्स्ट्रक्शन्स दिला की टेंडराचे प्रोसेस जो आसा तो सुरू करया म्हणून. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.